सोनभुताच्या इतिहासावेले वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विद्वांचेर विसोर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक जमात आपयली आनी तांकां म्हणलें, देवाचें उतर खुशीन दवरून जेवण वांटची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भावा भयणीनो, तुमचे मदल्यान बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोल्या 7 जाणांक विंचून काडात. हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामांक लायतल्यो. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली आनी भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलोल्या एस्तेवाक विंचून काडलो. आनी ताचे बाराबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेनेसाक आनी आंत्योकीच्या नौसिका निकलावाक हांकां ताणें 2 दुतां मुखार व्हेले आनी हांणी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसलेमान शिशांची संख्या वाडत वेताली आनी पुष्कळ याज्ञिकांनी पर्यान भावार्थाक वेंग मारली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उलास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोद गितां गायात. सोबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट पडला. सोबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताच्या मायेमोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर पुसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. सोबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सगटा सर्वांच्या रोचणारा जेजू, दयाळ सोडवणदारा, आमचे खातीर कुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सांज जातूच शीस दर्याशी गेले. एका होड्यार चडले आनी कफरनाव वचूंक दर्यार उतरूंक लागले.
जेजू तांचे सुरशी पावचे आदीं काळोख जालो. झुणझुणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबोळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच ताणें जेजूक दर्याचेर चलता आनी होड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां भंय दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियो नाकात. तेन्ना ते ताका होड्यान घेवंक करताले, पूण थंयच ते वेताले ते तोडीक होडे लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव तो, भियो नाकात. नियाळाक आदार. आयच्या पयल्या वाचपांत शिसांची संख्या वाडत वेताली, पूण जितली वाडटा तितलो वेगळो चोरय वाडटालो, कित्याक देवाच्या उतरा पोरमोणे ती चलो नासली. जेन्ना तांकां देवाच्या उतराची ओळख मेळ्ळी तेन्ना उमेदीन जेजूची बरी खबर पुरगोडीत रावली आनी अशे तरेन शिसांची संख्या वाडली. शीस दर्या उत्तरांतल्यान काळोखाक जालो. झुणझुणीत वारें सुटोन दर्या उचांबोळ जालो. ते भियेले, पूण जेजू उदकाचेर चलोन येवन हांव तो, भियो नाकात. तेन्ना शिसांक घोटाय आनी शांती मेळ्ळी. भिरांत ही मनशाची अस्कोताय. जिवितांत तुफान येतोच आमी उचांबोळ जाता. तेन्ना जेजू आमचो थारोक म्हूण ओळखून भावाटान आनी विस्वासान जिवंक आमी वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमी भियोनचें ना, जेजू म्हजो बरवसो म्हूण मांडून घेवया.